म्हजें नांव विएना एलोनी फेर्नांडीस आनी हांवें एक कविता बरयल्या. ते कवितेचें नांव जावन आसा कोरोना व्हायरस. संवसार हो आयच्या काळाचो जाला शिकार कोरोना व्हायरसाचो. म्हयने जाले काबार तोरूय चलता हे लॉकडावन. बंद जाल्ले आसात सगल्यो सिटी आनी टावन. प्राण घेतला कोरोनान कितल्याच जाणांचो. मेजूंक जायना तितल्या लोकांचो. घरांत रावून रावून तकली जाल्या बेजार. बेगीनूच एक वखद मेवल्यार जातलो आमचेर व्हड उपकार. थोड्यांक बाबड्यांक जेवण मेळना. परदेसांत आसा ते घरा पावना. काम ना जावन कितलोच लोक बेकार उरता. ह्या सगळ्या लोकांचे कोण तरी चिंता. कोरोना काळान जियेवूंक खूब कठीण. दुनिया देवा तूंच हें दुयेंस पयस कर तुजे शक्तीन. एकामेकाक आदार दिवून एकवटान कोरोनाक फुडो करुया. एक ना एक दीस हें दुयेंस वेतलें तें म्हणसर सुरक्षीत रावुया. आशेता तुमकां सगल्यांक म्हजी ही कविता आवडलेली आसतली म्हणून. देव बरें करूं.